ऑथेंटिक गोवन होममेडाचेर आज आमी गोंयचो फामाद आनी रुचीक असो प्रॉन्स पुलाव, सुंगटांचो पुलाव कसो करपाचो तो पळोवन घेवया। सुंगटांचो पुलाव करपाक हांगा हांवें 15 सुंगटां कोल्लोवन धुवन घेतल्या। आतां ही मॅरिनेट करपाक हांगा हांवें 1 टेबलस्पून 5वी पेस्ट घालता, जातून हांवें कोथमिरे पालो, पुदिना, 1 मिरसांग, आलें आनी लसूण घाला। ताजे मागीर हांव आतां अर्दो चमचो हळदी पिठो घालता, अर्दो चमचो मिरयां पिठो, अर्दो लिंबू घेतला तो पिळून घेता, रुची प्रमाणे मीठ घालया आनी सारकें मिक्स करून एक अर्दो वर दवरया। एका आयदनान हांवें हांगा 2 कुलेरां तेल घाल्लें आसा। आतां हातून हांव हे मसाले घालून घेता। हांगा हांवें 1 बे लीफ अशें मोडून घेतला, 3 वेलच्यो घेतल्या, 1 व्हडली वेलची, 2 दगडफुलां, 8 ते 10 लवंगां, अर्द कुलेर मिरयां, अर्द कुलेर जिरें आनी 1 इंच सुमार तिखी। हे सगळे मसाले आतां हांवें गरम जाल्ले तेलान घालून घेता आनी बरें परतून घेता। तुमकां जर अशें सुंगटाच्यो आनी रेसिपी जाय जाल्यार म्हज्या चॅनलान वचून पळया। आनी तुमी जर म्हज्या चॅनलार नवी आसा जाल्यार चॅनलाक म्हज्या सबस्क्रायब करा, म्हणटकीर हांव जेन्ना जेन्ना नवे व्हिडिओ घालतलीं तेन्ना तुमकां ताचें नोटिफिकेशन मेळटलें। मसाल्याक वास बरो सुटिल्लो आसा। हांगा हांवें 2 अशे व्हडले कांदे उबे शिनून घेतल्या, ते घालून घेता आनी कांदो बरो गुलाबी जायसर मातसो परतून घेता। कांदो आमचो पळयात बरो मोव जाला। हातून आतां हांव ही जी आमी 5वी पेस्ट केल्ली ती आनी 1 कुलेर घालून घेता, 1 धाकटो टोमॅटो असो क्यूब कापला तो घालून घेता आनी हें सगळें सारकें मिक्स करून मातसो टोमॅटो मोव जायसर शिजोवन घेता। पळयात आमचो टोमाट बरें मोव जाल्लें आसा। आतां हातून हांव ही मॅरिनेट केल्ली प्रॉन्सां घालून घेता। 1 टेबलस्पून गरम मसालो घालून घेता, 1 टीस्पून मिरसांगे पिठो घालता। हो मिरसांगे पिठो तुमच्यांनी चड कमी तुमच्या रुची प्रमाणे एडजस्ट करूं येता। 1 मॅगी क्यूब घालून घेता आनी रुची प्रमाणे मीठ घालता। मीठ घालतना सांबाळून घालात, कित्याक आमी सुंगटां मॅरिनेट करतनाय मीठ घाल्लें आसा। आतां हें सगळें सारकें मिक्स करून घेवया। हातून हांव थोडेशें गरम उदक घालून सुंगटां शिजोवन घेता मातशें। मसालो आमचो जाल्लो आसा। सुंगटां पळयात 50% शिजिल्लीं आसा। हातून आतां हांव 1 कप रायस जो हांवें धुवून फुगत घाल्लो तो घालून घेता। हे सुंगटाचो मसालो केला तातून बरो परतून घेता आनी हे 1 कप रायसाक हांवें 2 कप उदक गरम करून घेतिल्लें तें घालून घेता आनी सगळें सारकें मिक्स करून धापून रायस कूक जायसर शिजोवन घेता। पळयात आमचो आतां रायस ऑलमोस्ट 80-90% जायत आयिल्लो आसा। आतां हातून हांव 1 चमचो तूप घालता आनी हांगा हांवें कोथमिरे पालो आनी पुदिना असो कट करून घेतला तो घालून घेता आनी रायस शिजोवन घेता। आमचो पुलाव जाल्लो आसा। आतां आमी गॅस बंद करया आनी 10 मिनटां वो दवरया आनी मागीर खतखतीत वाडया। आमचो रुचीक सुंगटांचो पुलाव पळयात तयार आसा। काय बरो फळफळीत जाला पळया। आतां हो हांव बश्शेन काडून घेता। तुमकां हो पळोवन रूच आयल्या आसतली। तुमी हो करून पळयात, कसो जालो म्हाका कमेंटान कळया। आनी जर तुमकां व्हिडिओ लायक जाला जाल्यार व्हिडिओक लायक करात आनी व्हिडिओ शेअर करात।